NCP म्हणटा आसतनाचय जेन्ना आमी फुडें वयता NCPचेर एक बरो लिडर म्हणून आसूं जायो. लिडरान फाटल्यान पळय कोण तेजे अंडर आय ताका एक बरें मार्गदर्शन दिवपाक जाय. आमी म्हणटा एक बापूय तर बरो आसा तूं फाटल्या भुरग्यांकूय एक बरें मार्गदर्शन दिता आनी बापूय एग्जाम्पल सेट करता ते वरवीं भुरगेय तेजी पावलांनी चलता. आज NCP तुका खंय दिसता, आज NCP पळय म्हणटा ती खंय एक्जिस्ट जाता गोंयांतूं तेंचे एक तरी आमदार वो तेजो लिडर कोण बरो आहा. हांव गेल्लो कित्याक म्हाका दिसलोलें ही NCP कितें करतली. हांव 2021 जॉयन जालो तेन्ना ही NCP म्हाका दिसलोली बाबा खरें एक कन्सर्न आय म्हूण. आयज तूं म्हाका दाखय आमी सगळे आमी BJPचे एगेन्स्ट आय. आयज BJP पळय म्हणटा तिका आमी धांडोवपा जाय. BJP पार्टी पळय सरकार चलता ताका आमी घाट धाडपा जाय. कळ्ळें तुका न्हू. सो तूं म्हाका दिसना NCP कडेन हे BJP पक्षाक घाट धाडपा जातो म्हूण. आनी NCP खंयच्या विशयाचेर BJP एगेन्स्ट करता म्हूण. आतां इलेक्शन लागीं पावल्या आतां येतले आनी म्हटलें चल कर रे हेच कर रे. ना, आमचें काम लोकांची सेवा करपाक, लोकांक बरें तें दाखोवपाक आनी लोकां बरो एकठांय रावन फुडें वचपाक. सो म्हाका दिसना ही NCP पार्टी पळय म्हणटा आनी आमचो प्रेसिडेंट पळय आहा, अध्यक्ष पळय आहा तो खंयच्याय विशयाचेर फुडें येयला म्हणून. सो तेंची NCP म्हाका आतां आय एम आउट ऑफ इट. आय हॅव गिवन माय रेजिग्नेशन बिकॉज ऑफ दीस रिजन. फुडें प्लॅन कितें आसा? फुडें प्लॅन आमी सगळे एकठांय जातले आनी एक नुवें एक बरो डेव्हलपमेंट करतलो आमदार निवडून काडटले. आमी सगळे भुरगे एकठांय जातले, सगळे गांवचे सगळे विलेजीन एकठांय जावन आमी फुडें वतले.